पयले सुवातेर आज बरें दिसता, कित्याक जे पायलट आनी रिक्षाकार आहात हे खरे गोंयकार, हे एक ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणून आमी मानतात आनी हाचे खातीर सरकाराचें कर्तव्य जाता की जो गोंयकार आहा, जो एक ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन घेवन आहा, पायलट म्हणटा आनी खंयच जगार ना, एकूच गोंयांत आहा, आनी ते आनी हे रिक्षावाले हे म्हाका दिसता एक सर्वसामान्य आनी गरीब मनशाचो प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट आनी हांकां आमी प्रोटेक्ट करूंकूच जाय. आतां करपा खातीर जे आमी कितें बारीक केलां, हे शेड बीड, हे बेजीक नेसेसिटी ही आमी करतात आनी ताजेर तांकां जर कितें फॅन घालूंक जाय आनी कितें लायटी जाय ते सगळें आमी करतले आनी ते जर सरकाराच्या हातून बसना जाल्यार हांव म्हज्या हातूंतल्यान करून दिता. तें म्हजें उतर. पूण बील, इलेक्ट्रिसिटीचें बील येतलें ते मागीर तुमी पळोवचें पडटलें कितें ते युनियन वील हॅव टू बेर द बील. दुसरें म्हणल्यार ताणें आतां म्हणलें इलेक्ट्रीक व्हेहिकल म्हणटा तो इज द फ्लेवर ऑफ द सिजन. इलेक्ट्रीक वचप वायट न्ही, पूण इलेक्ट्रीक वचपाक सरकारान तुमकां इन्सेंटिवायज करूंक जाय. ही रिक्षा तुमी सोडटले आनी इलेक्ट्रीक घेतले जाल्यार ताजेर तुमकां त्या रिक्षाचेर सबसिडी दिवंक जाय. हांव हे एसेंब्लीन हो इशू रेज करता, कित्याक इलेक्ट्रीक जावप हें बरें, ग्रीन एनर्जी, पोल्युशन कमी जाता आनी तुमकांय ती तशी सुविधा जाता आनी ती बॅटरी 8 वर्सां उरता. नॉर्मल खंयची गाडयेची बॅटरी ओर मोटरसायकलीची बॅटरी, इलेक्ट्रीक व्हेहिकल 8 वर्सां उरपाक जाय. आतां रिक्षा खंयचे कंपनीच्यो आयल्या, ते कितले पयशे पडटा हे बी म्हाका कांय ताजें व्हडलें चड म्हायती ना. पूण इलेक्ट्रीक जर तुमी वचपाक तयार आसात जाल्यार सरकारान ताका एक स्कीम करची आनी ही करपा खातीर हे खेपे जी सोमारच्यान एसेंब्ली जाता तातूंत हांव हो इशू रेज करता. हें हांव तुमकां उतर दिता, तुमकां दिश्टी पडटलें एसेंब्लीन काडलां आनी सरकारा कडच्यान एश्युरन्स घेता. सरकार गोंयकारांचो काय आनी कोणाचो तें कितें तें आमकां थंयच कळटलें, कित्याक तुमी ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट जातात आनी तुमकां राखप आनी तुमकां प्रोटेक्ट करप हें आमचें कर्तव्य जाता. सो जें कितें हांगा करपाक जाय तें आमी करपाक तुमचे बरोबर सदां आसतले. आनीक कितेंय तर तुमकां हें सोडून एक्स्ट्रा कितें जाय जाल्यार ताजोय आमी अरेंजमेंट करूं येता. तुमी केन्नाय म्हज्या म्हऱ्यान येया, हांव मंगळारा सदांच बशिल्लो आहा थंय. खंयचेय इश्यूज तुमचे आसात ते आमी रिजॉल्व करुया. तुमचे भितर झगडी जावंक जायना, तुमी एकवटान बरे भशेन रावंक जाय आनी एकवट जर राखलो जाल्यार तुमकां राजकारणी आनी सरकार तुमकां भितलो, नाजाल्यार तुमच्याच भितर फूट घालतले आनी तुमकां लास्टाक कांय मेळचें ना. लिडर म्हणून एक नांव मेळटलें आनी तुमी हांगा रस्त्यारूच उरतले. सो एकवट राखात, गोंयकारां भितर एकवट चड गरजेचो गोंयकारपण राखपा खातीर. आनी ऑटो रिक्षा रायडर, ड्रायव्हर आनी पायलट म्हणटा ते खरे गोंयकार आनी हांकां आमी सदांच तांचे बरोबर आसतले. देव बरें करूं. आमचो फातोर्डा मतदारसंघ अदरवायज पसून चकचकता अशें म्हणटात, पूण तो पब्लीक एमेनिटीज बऱ्यो दिवपा खातीर हो जो मेन स्ट्रेच आहा जंय होलसेल फीश मार्केट आहा थंय आमी स्ट्रीट लायटींग सगळें चेंज करतात. दवंडे टू कलेक्टर आनी ओल्ड मार्केट टू मुंगूल, जे वीच इज लिडींग टू द आयकॉनीक बीच ऑफ कोलवा. सो ह्यो आमी स्ट्रीट लायट्स चेंज करतात. द टेंडर इज अरावंड 56 lakhs आनी हे 2 म्हयन्यान काम कंप्लीट जातलें. सो फातोर्डा मतदारसंघान ज्यो पब्लीक एमेनिटीज आहात त्यो क्लास 1 पब्लीक एमेनिटीज आमी दिवपाक ट्राय करतात. आनी दीस इज ऑल पार्ट ऑफ इन दॅट डायरेक्शन. आतां ह्यो ज्यो स्ट्रीट लायट्स आहा, ह्यो स्ट्रीट लायट्स रिपेर करपाक एक लोकल मनीस आसपाक जाय. हाजे खातीर आमी मूव केल्लो आहा. सरकारान काडून सगळो एक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आहा. हांवें आमचो एक लोकल मनशाक हें मेळूंक जाय म्हणून हांवें चीफ इंजिनियर स्टिफना कडेन पूश केल्लें आहा. हांवें एसेंब्ली पयलीं तें करून घेतलो, ना जाल्यार एसेंब्लीन हे इशू रेज करतलो, कित्याक गोंयकारांक दर गोंयांत एमेनिटी दिवंक आमी पावना. आतां आमचें सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटान आमचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो लोकल आहा. फातोर्डान कोणाची कंप्लेन ना की डोर टू डोर कलेक्शन सारकें जायना अशें म्हणून कोण म्हणना, कित्याक लोकल मनशाक इजिली कनेक्ट करूं येता आनी तो सर्वीस दिवंक शकता. ही एक सर्वीस, स्ट्रीट लायट म्हणटी सर्वीस लोकलाच्याच हातांत आसपाक जाय आनी ती बेगिनल्या बेगीन ताणें दिवंक जाय. एसेंब्लीच्या पयलीं तरी दिवंक जाय. चड करून ही मॅसेज म्हजी चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटीक. ते खूब तेंप जालो आमी ताका तें सांगीत आहा, तें जायना अजून. ते एसेंब्लीन तें मागीर सगळें काडचें पडटलें.
ताजे पयलीं हें जावंक जाय. आज तुमी स्ट्रीट लायट घालता हेजें हें केलें, पण सरावंडींग हांगा ती घाण ती केन्ना पर्यंत क्लियर जातली? घाण कितें आहा, घाण म्हणटा ती होलसेल फीश मार्केटूच घाण जाल्ली आहा. आनी होलसेल फीश मार्केट जें आमी प्लॅन केल्लें कितें 13 कोटी रुपयान, तातूंत ताणें आयस म्हणून एक सेक्शन, आयस प्लेक्स म्हणून सेक्शन नवें हाडलें आनी 3 पटीन प्रायस वाडयलो. आनी जें तें पेंट मारलां, तें पेंट मारलां तातूंत तो गोंयकार कोण दिसना तातूंत. थंय ते दुसरेच कोण तरी भायले नुस्तेकारशे दिसता. सो हें होलसेल फीश मार्केट गोंयकारां खातीर सुटेबल जावपा खातीर पयलीं त्यो चेंजीस जावंक जाय. सेकंड म्हणटा थंय एक सिस्टम आसपाक जाय. PDA हँड ओवर करपाक सारकें उत्सुकताय ना, पूण थंय लोकल मनशाक सेपरेट एंट्री आनी ट्रेडरांक सेपरेट एंट्री आनी फेसिलिटीज सेपरेट ह्यो जर मेळना जाल्यार होलसेल फीश मार्केट करून कांय फायदो ना. पूण फेज 2चे पयलीं रोडाच्या सायडीन म्हणटा जें सगळें हें पडटा ना, लोडाच्या सायडीन आनी होलसेल फीश मार्केट हें लिंक्ड आहा. सो बेजिकली होलसेल फीश मार्केट जेन्ना जाग्यार पडटलें तेन्ना रोडाच्या सायडीनूय जाग्यार पडूंक जाय, कित्याक रोडा सायडीन लोक रावचे ना, ते डायरेक्ट भितर वतले मार्केटान. हो आमचो हावेस आसतलो की दॅट इज अवर टार्गेट. फोकस इज दॅट होलसेल फीश मार्केटान भितर वचप, रस्त्यार रावप ना. आज रस्त्यार रावता म्हणून थंय सगळी घाण जाता. ती घाण आमी कशी तरी टॅकल करची पडटली. पूण हो एक्चुली आमचे मतदारसंघाचो प्रॉब्लेम जाता आमच्या लोकां खातीर न्ही. हो जाता सगळे भायले नुस्तेकार, भायले नुस्तें गोंयभरचें नुस्तें हांगाच्यान वता आनी फातोर्डाक ताजो एकूय रुपयाचो फायदो जायना. आनी तातूंत ते टेस्टींग लॅबूय ते करना. FDAचें टेस्टींग लॅब आसूंक जाय न्ही, ते टेस्टींग लॅबाची ताणें फेसिलिटी करूंक ना. सो हें सगळें हांव एसेंब्लीन हें काडपाचो आहा. हें केलें मार्केट फर्स्ट फेज तांणी ते घेतले, पूण फर्स्ट फेज म्हज्या कोतान ते अजून रेडी ना. ताणें एटलिस्ट तो पेंट तरी चेंज करपाक जाय. कोण तरी मनशाक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आहा, तो कॉन्ट्रॅक्ट तो सारको ना आनी तो पेंटींग सारकें जावंक ना. ना जाल्यार आमी फातोर्डा म्हणून आमचे पयशांनी पेंट मारून दिवचे पडटले. पूण इतलो सरकार अकलेक पावला काय कितें हें विचारचें पडटलें. हांव ते चीफ मिनिस्टराक विचारता एसेंब्लीन, पळोवया आन्सर कितें मेळटा तें. शेड घालपाक कॉस्ट कितलो जातलो? आनी फक्त 10 लाख रुपया मोडटा आमी. सो 10 लाख रुपया इज नॉट अ बीग डील. पायलट आनी रिक्षाकारां खातीर 10 लाख रुपया म्हणल्यार व्हडलें न्ही, पूण तें कोणें तरी करूंक जाय आशिल्लें. तशें पळयलें जाल्यार हांगा बस स्टँड जी परिस्थिती आहा, हें गोठो कसो आहा. आतां तो प्रायम मिनिस्टर तेन्ना आयलो आनी आमी कितें प्रेशर घालो म्हणून आतां मातशें इल्लें कितें जालां. पूण हो बस स्टँड आमकां सोबना. जे कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोंय अशें म्हणटात, ताजो बस स्टँड हो सोबना. आनी ताजे खातीर बस स्टँडूय इम्प्रूव जावंक जाय आनी तांकांय सुविधा बरी मेळपाक जाय. ही मेळपा खातीर जें कितें करपाक जाय आनी तांचे खातीर झगडूंक जाय तें झगडूपाक हांव आसतो. हें काम कोण करता? हें PWD करता. कॉन्ट्रॅक्टर आहा मरे, कोण तो नाम क्या रे? हां हय, खंय रे तो जाणटेलो नांव कितें?